नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. हांव सुशांत कोंकणकार सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन आयल्यात ह्यो आतां नव्यो खबऱ्यो. गौरांग, काल मोदीची सभा जाली आनी आज त्या सभेचेर चर्चा सुरू आसा. बरोबर. चर्चा सुरू आसा म्हणजे स्पेशली ही सभा जाली मडगांव आमच्या साश्टी भितर येता. आनी काल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्रीन ताणें एक मुद्दो दिल्लो की जे अल्पसंख्यांक स्पेशली क्रिश्चन तांकां तांचे इगोज आसा ते पॅम्पर करपाचो एक ताणें हें केलो. ताका लागून ताणें सेंट फ्रांसीस झेवियराचें नांव काडलें, ताजें शव प्रदर्शनाचें हें केलें. अशें केन्नाच म्हणजे एक तेंपार बीजेपी ह्या हांकां सगळ्याक अशी असल्यो टॉपीक केन्ना चुकून सुद्दां आयले ना. पूण हाका लागून आनी आज ताजेर रिएक्शन येवपाक हें आतां जें कितें केलां ताजो कितें साश्टीचेर किंवा जे अल्पसंख्यांक ताजेर कितें परिणाम जातलो असो दिसता तुका? तसो परिणामच जावपा ना, कारण तूं हाजे पयलीं पॅटर्न पळयला साश्टीचो, तो आसा तसोच आसा, तो हालना. आनी वेल्यान काँग्रेसीची मतां वाडटात. पूण एक हें आसा, कालची मिटींग ताणें एक टच दिवपाचो ट्राय केली आनी हो पयल्याचदा जाल्लो दिसता म्हाका बीजेपीची, म्हणजे खंयच्या बीजेपीच्या लिडरान आनी सामको प्रायम मिनिस्टर सारके लिडरान उल्लेख केलो. आनी एक मातसो भितर काळजांक हात घालपाचो ताणें ट्राय केलो तांच्या. जरी तें गव्हर्मेंट फंक्शन आसलें पूण ताणें सिस्टमॅटिकली थंय सारकी म्हणजे नांवां खंयची घेवपाक जाय, कितें घेवपाक जाय हें एक तागेलें सिस्टम आशिल्ली. आनी तातूंत भितर ताणें मेन म्हणजे गोंयचो साहेब फ्रांसीस झेवियर म्हणजे ही जें ताजें एक्सपेडिशन जाता, मागीर ताणें तें उदाहरण 2-3 दिलीं. ही तो म्हणटा की एक जॉर्जियाची एक भारत आनी समर्थ भारत हाजे गोंय म्हणटा ते एग्जाम्पल म्हणटा, कारण हिंदू आनी क्रिस्तांव कशे एकवटान रावतात. म्हणजे हे एक ताणें हात घालपाचो ट्राय केलो. आनी फर्स्ट टायम प्रधानमंत्र्याची मिटींग ही दक्षिण गोंयांत जाल्या. सो हो हात घालचोच पडटालो ताका, नाजाल्यार ताका अर्थ. पूण आनी एक आमी काल आनी पयर साकून हें करतात, जेन्ना अशी इश्यू येतात तेन्ना ओपोजिशनान हे इश्यू कॅश करून तातूंत मुखार वचपाक जाय. हो इतलो हें आसून अजुनूय फ्रॉम हातूंतल्यान मायनॉरिटी जे आपूण समर्थक अशे पक्ष म्हणटात तातूंतले एकल्या कडल्यानूय अजून रिएक्शन येना. ना, ओपोजिशन सद्या आसा खंय हें पयलीं पडपाक प्रश्न पडटा. तातूंत भितर आप आयलो जे दक्षिण गोंया आशिल्ले, जे आनी केन्नाच हें जें जाताली ही रॅली विकसीत भारताचेर आवाज काडना, ते पयस रावले. वेल्यान आपल्याले मतदारसंघाक रस्ते येता सामके खूश जाले कळ्ळें तुका, हे पयस रावले. दुसरो आमची काँग्रेसीची 2 जाण आसा हांगा. एकट्यालो एल्टनालो आसतो तो हातूंकूच उरलो, बेतलांकूच उरलो. तो तागेलें काम जाल्लें आसता, पंचायत घर बेतूल जें पेंडींग आशिल्लें तें बांदून जालें. सो तो तातूंकूच उरलो जो ऑपोजिशन लिडर. हय, तोय म्हाका दिसता तुका तागेल्या कुंकळ्याक कितें जालें दिसता आनी तोय उगी रावलो. आनी ओपोजिशनाक तें म्हणजे गव्हर्मेंटान करतनाच अशें सिस्टम केली की तांकां सामकें थंड करून दवरलें. तशें जाल्यार काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जो मुद्दो म्हणलो तो खरो जालो ना. कारण तो म्हणटा आमी इतले अप टू द सॅच्युरेशन येवपा सारके इतले पुर्तता करतात आमी आमचे हाजे. ताका लागून म्हणटा तोच एक सेक्युलरिझमाचो म्हणटा नवो हो आतां ही व्याख्या. आनी तो म्हणटा तेच म्हणटा इतली कामां करतात की ओपोजिशन खूश जातात. ना, ताणें अशें मांडलें की ओपोजिशनान उलोवपाक चान्स ना. ताचे पयलीं अशें गव्हर्मेंटान असो करून प्लॅनिंग इव्हेंट केलो की हांकां उलोवपाक चान्स ना. कळ्ळें तुका? ओपोजिशन आतां ओपोजिशन कशें करतात, बोळ मारतात मातशें, तांची मतदारसंघाक कामां जाल्या पुरो, इतलेंच. ताचे वयर जे जशें कडक ओपोजिशन जाय आशिल्लें तें ओपोजिशन हांगा ना. ताका लागून काँग्रेस पक्ष फाटीं पडटा. काँग्रेस पक्ष फाटीं पडटा. काँग्रेसीक पर्याय म्हण आप म्हणटा, पूण आप म्हणटा नाच. आप पर्याय न्ही, आप कशें आप म्हणटा तें हें तुका आमी हांगा आसा थंय आसा, दोनी सायड आटला बिटूल म्हणटा. ते कितें करता, मातसो बोळ मारलो, आपल्या काम दोन केली, उबे रावले. तांचें जर पळयलें तुवें सगळ्यांत चड म्हाका दिसता कामां फावंडेशन स्टोन आनी हे तांच्या मतदारसंघाक जाले आसता. ते जे म्हणजे एडवर्टायज करता त्या भशेन जाल्यार कशी गव्हर्मेंटाची. आनीक आतां विसंगती कालच्या सभेची आनी आयची. काल तो हे म्हणटालो नरेंद्र मोदी तो सॅच्युरेशनाचो जो पॉयंट काडटा तो म्हणटा ते गोंयांक 100% घरांनी लायट आसा. 100% घरांनी हर घर जल म्हणटा जे सगळ्याक नळ मेळ्ळ्यात.
सगळ्याक गॅस मेळ्ळ्यात, सगळ्याक घरां मेळटली, घरां मेळना जाल्यार कोणी झोपडेक रावत जाल्यार आमकां सांगात, आमी तांकां घर बांदून दितले अशें आश्वासन दिली, काल दिले. आनी आज कुपवाडा केपें हांगच्या लोकांनी उदका खात्याचेर हे हाडला, मोर्चा हाडला. ते म्हणटा फाटले 7 दीस आमकां उदक ना, 8 दिसां साकून तांकां उदक ना. सो ही विसंगती ना. हर घर ह्यो ज्यो योजना आसात ह्यो आमचे कडेन 100% ना म्हूण आमकांय खबर आहा. पूण हें कशें आसा, आमी तें इक्वेशन जर केलें कॅल्कुलेशन तांचे प्रमाण ते गव्हर्मेंटान एक हें स्टेट तुगेलो राज्यार ते 100% म्हणलां. पूण आयज तांकां उदक ना, हें 8 दीस ना म्हूण थंयचे ऑफिसर एक तर काम करनात. आनी तांच्या लोकांनी म्हणण्या प्रमाण कितें, आमचें उदक म्हणटा तें टाकयांक व्हरून कावरे गांवाक सप्लाय करतात. हो कितें एकूच आजून न्ही, हो येताच इश्यू सगळ्या गांवांनी आसा. आमचे म्हाका दिसता बारश्यांय गेले जाल्यार हो प्रॉब्लम फेस जाता. आज सुद्दां बारश्यां अशी वाडे आसात, त्या वाड्यांचेर तूं पळयलें जाल्यार अक्षरशा तातूंत आयदन सुद्दां घालपाक मेळना भरपाक. कट्ट्यांनी भरचें पडटा, अजून भरतात. अशें केपें मतदारसंघाक कितले अशे आसात. सांग्यार मातशें कमी आसतलें, कारण म्हणजे सांग्यार कितें आतां वयर सावरी बिवरी थंय ते सावरी धबधब्याचें उदक येता नॅचरली, आनी तिथं आतां पायपलायन घालून बी उदक हाडलां. तांकां अजून नळ ना. पूण हे प्रॉब्लेम कशें आहा, हे तुगेले अप टू जेन्ना गिम्स सुरू जाता तेन्ना ते झरे हाडटात, उदक बंद जाता. बरोबर. आनी आतां हो कुपवाडा आसा पळय तांकां उदक सप्लाय जावपाक प्रॉब्लेम जाता. तांची सप्लाय खंय तरी डायवर्ट केलां म्हूण तांकां तो प्रॉब्लेम जाता. उदक ना न्ही, तांकां उदक मागीर तांकां तें झऱ्या उदक घेवचें पडटा लास्ट ऑप्शन म्हणून. असं निमाणेकडे म्हणजे ते हे आसा पळय खोदूळ उदक ते तातूंत भितर मागीर तातूंत भितर फिल्टर करून गायण्यान गाळून कपडो घालून मागीर ते घेतात आनी पिवचें पडटा. मागीर पिवपाक जर उदक ना मागीर करतलो कितें, लास्ट तेच म्हणटा हांव. एक वटच्यान सरकार सामकें इतले फुडें पावले म्हणटा, आनी अजुनूय थोड्या गांवांनी जे सामके बेजीक प्रश्न आसात ते सुटनात. अशें आनीकय गांव आसतले. म्हाका दिसता जो केपें मतदारसंघ येता वावुर्ला तो पट्ट खोतीगांवच्यान, तांकां रस्तो ना अजून. ते भुरगीं जर थंयच्यान येतात न्ही शाळेक, ते 4 किलोमिटर रानांतल्यान पयलीं तुडव एकलो मेलो न्ही. हय, हे जावन थंय वचपाक एम्बुलन्स वचपाक रस्तो नाशिल्ले कारण एकलो मेलो. बरोबर आसता. अशे गांव आसात कल्ला, हे काजूर, थंय वचपाक खूब प्रॉब्लम आसात. इवन थंय मागीर आनीक हे आसलो, तुमी IIT हाडपाक सोदतात, ताजे पळय सांगे रस्ते हाडात म्हणून. असो रस्ते हाडपाक थंय आनी एक प्रॉब्लम आसा. तातूंत भितर फॉरेस्टांतल्यान वाट वता. सो फॉरेस्ट तांकां हाका जमीन दिना. सुभाष फळदेसायान तशें करून खुबश्या गांवांनी आपणें मागीर तें हें करून सामकें लागून फाटीक रस्ते केले. पूण हांगा थोडे कडेन तांच्यान फॉरेस्टाची आनी हांची केस चलता, जावं फॉरेस्टान तो आडावन दवरला ताका लागून थोडे कडेन रस्ते ना. पूण थोडे अशे गांव आसात की थंय रस्ते करपाक मेळटालो, थंय केले ना अजून. इवन बाळशे सुद्दां अशा जाग्याचेर रस्ते वचपाक शकतात, पूण थंय रस्तो अजून जाल्लो ना. सो आमी विकसीत भारत, विकसीत गोवा म्हणटा जरी अशें म्हणल्यार तरी आसतना अजुनूय 100% रोड कनेक्टिविटी ना. खुबशे प्रॉब्लेम आसा अजून. तो त्या तालुका पातळीचेर सॉल्व जावपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल थंयचे डेप्युटी कलेक्टर आनी हे विशय घेवन पळोवन मातशी पळोवणी करून आमदारान थंयच्या ते वचून एकदांचे सॉल्व करपाक जाय. त्यो फायली कितें आसा त्यो क्लियर करपाक जाय. तुमच्यो त्यो घेवन बसल्यो ना, 1-2-3 मिटींग घे, कितें आसा तें सॉल्व करा तुमी. तुमकां ताकाच लागून दवरल्यात, हें करपाक जाय आशिल्लें ताणें. परंतु आनी एक हें आयकलां आसतलें, साश्टीक धिरयो परत सुरू जाल्या. साश्टीक धिरयो परती चालू जाल्यो. तूं जर एक फेसबुकार पेज आसा बुल फायट लवर्स म्हणून, ताचेर जर पळयलें जाल्यार सगळे व्हिडियो मेळटात. तातूंत भितर एक आतां दुखेस्त गजाल काय कितें म्हण म्हाका खबर ना, तुका जानेवारीच्या 15 काय 16 तारखेक दर्या भितर हें जाल्लें तेन्नाच्यान बंद आशिल्ल्यो. कोलवा पुलिसांनी एक आठवड्यान सुमार ताचेर ती अननोन पर्सनाचेर केस रजिस्टर केली. आज पर्यंत कोलवा पुलीस ताचेर कोणाचेरच धरपाकय शकना आनी खबर ना. तांकां विचारलें जाल्यार ते म्हणटात अननोन आसा, अजून आमी तपास करतात. आतां जानेवारीची फेब्रुवारीची 7 तारीख म्हणल्यार एक 20 दीस जाले. 20 दीस जाले तरीकय तांकां तें कांयच म्हणजे कांयच सुगावो लागलो ना अजून पर्यंत. ही सद्याची परिस्थिती. आज आनीक एक जाल्या की आमच्या मडगांवच्या जातूक भितर एक नवो हे की मडगांवचे जे न्यू मार्केट आसा थंय
एक हाचो आमच्या व्यापाऱ्यांच्या ग्रुपान एकठांय येवन ताणी एक नवी संघटना काडल्या. सो कितें येता नवी संघटना अशी न्ही, ताणी ते म्हणटात तांचे आमी एकमतान सगळ्यांक विचारलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की पयलींची कमिटी आसा ती उडयली आनी आमी न्यू कमिटी केल्या. न्यू कमिटी करून ते दिगंबर कामतीक मेळ्ळे. दिगंबर कामतीन म्हणलें आपलो तांकां सपोर्ट आसा आनी एक गजाल बरी सांगली ताणें दिगंबर कामतीन, तुवें मार्केटा परिस्थिती पयली आसतली. आतां फाटल्या दिसा उजो लागिल्लो तें थंय तें रिपोर्ट मागून तें थंड थंयच पडलां. तातूंत हें केन्ना जातलें तें पळोवया आतां मुन्सिपालिटी. पूण मार्केटाची ती परिस्थिती आनी फाटल्यान मार्केटाची मुन्सिपालिटीची एक बिल्डींग आसा, ती बिल्डींग सामकी मोडकळी आयल्या. मोडकळी आयली ती रिपेर करपाक व्हडली काय ना. कित्याक लागून मोडकळी आयल्या, वयर पावसान ताचें उदक साचता आनी उदक साचून सिपेज जाता, ताका लागून ती मोडकळी आयल्या. समज वयर एक शेड घाल्ली न्ही आनी शेडीक व्हडलो कॉस्ट येवपाना, एक 10 ते 15 लाख येतलो शेडीक कॉस्ट. आमची मुन्सिपालिटी प्रत्येक कावन्सिलर आपल्या वार्डाक न्यू डेव्हलपमेंट वर्क म्हण करता. तुवें विद्यानिकेतना कडेन पळयलां, ती गितार लायल्या, अशें करून खूब कडेन रेलिंग लायल्या. सिंपल आसा, ते वार्डाच्या कावन्सिलरान जर थंय तो शेड घाली, एक्चुअली बिल्डींग मुन्सिपालिटीचीच, थंय शेड घाली जाल्यार तें उरतलें. आतां दिगंबर कामतीन तातूंत भितर बरी गोश्ट सांग म्हणटा ती हे बजेटाक एखाद्या मार्केटा खातीर कितें बरी गोश्ट आसतली म्हणटा. आतां पळोवया बजेट जातलो आनी मार्केटाक कितें मेळटलें हेच आमची प्रार्थना करपाची. ह्याच तोटाचेर आमी ही आजची चर्चा थांबयतात. आमी म्हणटा तशें की जरी विकसीत भारत, विकसीत गोवा म्हणलो तरी आसतना जे सिच्युएशन आसा, ग्रावंड रियलिटी ती तितली सामकी विकसीत म्हणपाची इतली ना. एखादे रस्ते चकचकीत जाले आसतले, अजुनूय कितले कडेन उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. मडगांव सारके कमर्शियल ताका कॅपिटल म्हणटात ते अजुनूय मार्केटा सारके नात. अशे हाजेर जर खरेंच जर विकसीत करपाक जाय जाल्यार ह्यो बारीक बारीक गोश्टी आहात त्यो ताजेर पयलीं लक्ष दिवपाक जाय. हे आमची न्ही, हे सगळे लोकांचे म्हणजे सामान्य लोकांचे ह्यो भावना ह्यो आमी ह्या माध्यमांतल्यान प्रशासना मुखार मांडटात आनी अशी आस्त करतात की हातूंतल्यान ते कितें तरी आयकून घेतले आमचे, कितें तर तांचेर तकलेक उजवाड पडटलो आनी ह्यो बारीक बारीक गजाली त्यो व्हडली कांय करपाची गरज ना. त्यो जर सॉल्व केल्यो जाल्यार कितलेशेच फुडले प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकतात. ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले अशें आमी मागतात, अशें आमी इच्छा दवरतात आनी इतल्यातच ही आमची चर्चा थांबयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.